because today we are achieving one more milestone for our CHC, and that is laser vein treatment. I am proud to announce that CHC is the only CHC where this interventional vein treatment is started today. आज हेजें उक्तावण कित्याक हांव इतल्याच खातीर सांगता. फर्स्ट टायम आमी जाका म्हणटा की वेरिकोज वेन्सची ट्रिटमेंट ही गव्हर्मेंटाक फ्री ऑफ कॉस्ट सुरू जाता. गोंयांत आयज पर्यंत लेजर वेरिकोज वेन ट्रिटमेंट ही खंयच्याच गव्हर्मेंट हॉस्पिटलांत नासली. पयले फावटी आमच्या बिचोलेन आमी सुरवात करता म्हणून हेजें उक्तावण. म्हणजे ही फेसिलिटीज तुमकां गोवा मेडिकल कॉलेजीत सुद्दां फ्री ऑफ कॉस्ट एवेलेबल ना. ती फेसिलिटीज तुमकां बिचोलेच्या कम्युनिटी हेल्थ सेंटरांत आमी एवेलेबल करून दिता म्हणून हेजें उक्तावण आसा. गोंयभरांतल्या सगळ्या लोकांक आपल्यो पांयाच्यो शिरो मोठ्यो जाता ज्यो म्हणटात, त्या पांयाच्यो शिरो ज्यो मोठ्यो जाता त्या सगळ्या जाणांनी बिचोलेच्या कम्युनिटी हेल्थ सेंटरान दर ब्रेस्तार दीस ताजी ओपीडी आसतली. डॉक्टर राजाराम भामरे सकाळ पासून तर दनपार पर्यंत ओपीडीक आसतलो. शुक्रार आनी शेनवार ताजो एसिस्टंट डॉक्टर आमचो ते सगळे फॉलोअप करतलो. आनी दर मंगळारचो म्हणजे ओटीक ताका जे इंटरवेंशन जाका आमी म्हणटा पयलीं वेरिकोज वेन्सची जर ट्रिटमेंट करची जाल्यार तेजी सर्जरी करची पडटाली. कंप्लिटली शीर जी आसा ती ओपन करची पडटाली. आतां तो हेजें लेजर ट्रिटमेंट जी आसा म्हणजे एकूच सूय त्या वेनींतल्यान घालतलो आनी कंप्लिटली ट्रिटमेंट करतलो. दीस इज अ सिंपल प्रोसिजर. ही प्रोसिजर केल्या उपरांत मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम ताका एक 4 वरां तो 8 वरां रावपाची गरज आसा. अदरवायज ही कॅन गो ऑल्सो. तो घरा कडेन वचूं येता. पण पयलीं सर्जरी करीत जाल्यार ताका 4 दीस हॉस्पिटलांत रावचो पडटालो. 5 दीस पांय उखलूंक वयर मेळनासलो. इतकी सिंपल प्रोसिजर. आतां तुमी म्हणटले हीच ट्रिटमेंट जर तुमी प्रायवेटान खंयच्याय हॉस्पिटलांत जर करपाक गेले जाल्यार कमीत कमी सिंगल वेन जर ट्रिटमेंट आसत जाल्यार इट वील कॉस्ट मोर दॅन 80,000. एक सिंगल वेन आसत जाल्यार ताका 80,000 फारीक करचे पडटाले. 80,000 हे लोकांक खबर ना. म्हणजे कोणीय आतां तूं मणिपालान चल, हेल्थ वेन चल आनी खंयसरूय चल जाल्यार म्हणजे आनी हे दोतोरूय बी स्पेशल आसा. गोंयांत हार्डली 2 काय 3 जाणूच आसात फक्त आसात. पण ते सगळे प्रायवेट ट्रिटमेंट करतात. गव्हर्मेंटात कोण करिना. म्हणजे सामान्य मनशाक जर ट्रिटमेंट करतलो जाल्यार ताका 80,000 फारीक करचे सोडून तो ट्रिटमेंटूच करिनासलो. आतां ट्रिटमेंट करिना जाल्यार कितें जालें तेंय सांगता हांव. तेणी जर ट्रिटमेंट करिना जाल्यार लॉंग रन तेजो पांय जो आहा पळय न्ही तो सुजून खूब मोठो जातालो. शिरो तेज्यो फुगताल्यो आनी तेज्या पांयान फुडें फुडें ताका चलपाकूय जायनासलें. इन लॉंग रन ताका गँग्रीन जावंक शकता. म्हणजे ह्यो म्हणजे पांय सुद्दां तेजी बोटां काडची पडटा, पांय काडची पडटा. अशे वेगवेगळे कॉम्प्लिकेशन तेज्या लेटर एजीन म्हणजे 60 वर्साच्या उपरांत ताका जावपाक शकताले. गोंयांत अशे कितलेशेच जाण लोकूय आसले की जांकां एफोर्डेबल ना म्हणून ती ट्रिटमेंट करपाक मेळनासली. CHC जाल्ल्याक हे ऑपरेशन थिएटर नॉन फंक्शनल आसले आणि म्हाका दिसता म्हणजे पयलेच असेंब्लीन हांव एक इशू काडलेलो की बिचोलीन CHCचे ऑपरेशन थिएटर फंक्शनल जावपाचें. लास्ट इयर जेन्ना कॅम्प आसलो तेन्ना आमच्या गोंय राज्याचे हांगा हेल्थ मिनिस्टर आसले. मुख्यमंत्र्याकय हो विशय कितले फावटी व्हेल्लो आनी मुख्यमंत्र्यान आनी हेल्थ मिनिस्टर दोगांयनी मेळोन ही ऑपरेशन थिएटर फंक्शनल जावपाचें. ह्याच धर्तीचेर म्हाका दिसता वाळपय तांच्यांनी गायनेक डिपार्टमेंट सुरू केला. 1 वर्सा पयलीं साखळे कॅटरॅक्ट सर्जरी सुरू केल्यात आनी फक्त बिचोलचे ऑपरेशन थिएटर उरलेले. आज आमी हांगा वेरिकोज वेन ट्रिटमेंट सुरू करता. आता वेरिकोज वेन म्हणटात तो कॉमन टर्म जाला, सगळ्यांक खबर आसतली. वेरिकोज वेन म्हणजे कितें तर पांयान शिरो येतात. ते खूब फावटी शिरो येतात, पांय सुजतात, दुखतात आनी रातचे थोडे लोक न्हिदताना कितें करतात पिलो सकयल दवरून पांय वयर करतात. आनी हो ट्रिटमेंट जेन्ना जाय आसता तेन्ना खुबशे फावटी कितें आसता लोक केन्ना केन्ना ते आसूं कोण तरी क्रॅप बँडेज मारता, पेन किलर करता आनी हाका 2 भाशेचो ट्रिटमेंट आसा. एक सर्जिकल आसा आनी जी लेटेस्ट पद्दत जी आमी हांगा करतले इंटरव्हेन्शनल म्हणजे जे वाल बसतात शिरे ते ब्लॉक करपाचे. आनी ही जी सर्जरी आसा ती डॉक्टर राजाराम भामरे करतलो. ही बेसिकली जी आसा हाका पेन ना, इंजेक्शन ना, स्टे ना. म्हणजे हॉस्पिटलांत ऍडमिट करपाची कांयच गरज ना. एनेस्थेटिक स्टँड बाय आसतलो. एनेस्थेशिया अशी ना. खूब लोकांक आसा. म्हाका सांगूंक खूब खोशी दिसता गोंयांत फर्स्ट टायम आमचे CHC सुरू जाता. सो हांगा फक्त आमी बिचोले तालुक्याचेच न्ही तर बाकीच्या लोकांनी सुद्धा ह्या वेरिकोज वेनाचो ट्रिटमेंट हांगा घेवपाक जाय.
म्हाका मुख्यमंत्र्याक इतलेंच सांगूंक जाय, ही ओटी डॉक्टर राजाराम आमरे कडेन हांव उलयला, म्हजो जुनियर आसा, सो तो म्हणटालो तो हांगा ओपीडी करतलो, ताचो असिस्टंट आसतलो, आठवड्याक एकदा ऑपरेट करतलो. सो आतां मुख्यमंत्र्यानय सांगला आमचे डॉक्टर एचओ की बाकीच्या दिसा ही ओटी गायनॅक किंवा सर्जन जे विजिटींग आसा तांच्यांनी एक एक दीस केली जाल्यार ॲटलिस्ट 3 दीस जरी ओटी वापरली जाल्यार ती वायबल जातली. वायबल इन द सेन्स की ताका स्टाफ जाय, बाकीचो स्टाफ आमी यूज करूं शकता. बेसिकली कितें जाता, आज उठ सूट बारीक गोष्टी खातीर लोक उठता आनी आजिलोन आनी जीएमसीन वता. आज जीएमसीचेर इतको लोड जाला, खरें निडी पेशंटांक ट्रिटमेंट ना. सो म्हजो आनी एक असेंब्लीन इश्यू आसलो, डिसेंट्रलायज करा, म्हणजे प्रत्येक सीएचसी जे आसात हे इतले परिपक्व करात की जो पेशंट आजिलोन किंवा जीएमसीन वता हो कमी जालो काय क्वालिटी केअर ह्याय पेशंटांक मेळटले आनी जीएमसीन गेल्ल्याय मेळटले. युजल मतदारसंघात हे असलेले एक फॅसिलिटी ही डेव्हलप जावची आणि आज युजल तालुक्यातल्या लोकां खातीर अजून एक ॲडवांटेज जी आमच्या गोंय सरकाराच्या वतीनसून माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्या फुडारपणान आमच्या लोकां खातीर आयज मेळटा. ही फॅसिलिटी चालू करता आसतना आमच्या सरकाराचे ज्यो उपलब्धता आसा ह्यो गोरगरीब लोकांक जागच्या जागी मेळप हो एक उद्देश आमच्या सरकारान दवरलेलो आसा. फाटल्या वेळार आमी एक वर्सा पयलीं सांखळे हांगा आसलेले सीएचसी सेंटर ज्या जाग्याचेर आमच्यो कॅटरॅक्ट ऑपरेशनां बरे तरेन जायत आसा आनी ही जी उपलब्धता आमच्या बिचोले तालुक्यांतल्या लोकांक मेळटा ही आज खूब आज गरज जाली आसा. तशेंच ह्याच सेंटराचेर ज्यो आमचे पेशंट जे डायलिसीस हांगासर करताले त्या डायलिसीस पेशंटांक ह्यो बेडी वाडोवन दिवपाक आज 27 पेशंट पर डे हेजेर डायलिसीसचे ट्रिटमेंट घेता. हे जे ट्रिटमेंट घेवपाक लागून पणजे वयचे पडटाले किंवा वाळपय वयचे पडटाले. तशेंच सांखळे हांगासर डायलिसीस युनिट चालू जालो. ह्यो सगळ्यो फॅसिलिटीज चालू करता आसतना आमचे गोंय सरकाराचे एक ध्येय आसा की गोरगरीब जनतेक जो आमच्या सरकारा पासून लाभ मेळपाक जाय हो लाभ मेळोवपाक लागून आमचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हे खूब तळमळीन काम करीत आसा. आरोग्य क्षेत्रांत केल्लेली जी उदरगत आमचे हेल्थ मिनिस्टर विश्वजीत राणे आणि डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्या फुडारपणान आज आरोग्य क्षेत्रांत आमच्या ह्या गोंयांत जी फॅसिलिटी मेळटा ती इतर राज्यांत खसरूच मेळना. म्हणून आमचे इतर राज्यांतले लोक सुद्दां आमच्या गोंयांत खूब बरे भशेन हे ट्रिटमेंट घेता आनी ही ओपन आसा. आजच्या घडीक हांव मागतां आमचे लोकप्रतिनिधी जे आसा तेंच्यांनी हो प्रचार आपल्या गांवा पर्यंत पावोवपाक जाय. कित्याक व्हेरिकोज वेन्स हे जे दुयेंत आसा हे कॉमन जाल्लेलें आसा आनी हेजेर बऱ्या पद्दतीन डॉक्टर राजाराम मामरे यांच्यानी ते आतां सांगलें ते योग्य त्या पद्दतीन हे ट्रिटमेंट हांगासर जावपाक लागून आयज जी सुविधा उपलब्ध केल्ली आसा